125, page number 61. Christaच्या ओतम्या म्हाका पवित्र क्रिस्ताची कुडी मोचें दारोन पो क्रिस्ताच्या रोगतां म्हाका दादुस्को नानोय म्हाका उदकान गोडबोलाच्या पवित्र कोश्टानो म्हाका गोडकोरा Jesu, चितान म्हाका तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपोय वेगळो हांव सोडून कोणीच दिवनाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मोनाच्या वेळार तूं म्हाका पळय तुजे सोशियो तूं म्हाका फर्माय भक्तां सांगाती तुका वाकांच्या बोले आनी नेटवेच्या कालचा जेजूच्या दोबा 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 कालचा जेजूच्या खोतावीन कालचा आंकवाद मारयेच्या बोले आनी नेटवेच्या कालचा जेजूच्या म्हणजे कालिस्तुच्या कालचा सारखे लबा कालचा जेजूच्या जा तूं आमचो मोग 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 खोतावीन कालचा आंकवाद मारयेच्या जा तूं आमच्या आत्म्याचें सालो जावं बोले आनी नेटवेच्या कालचा जेजूच्या कोणचे कालिस्तुच्या कालचा सारखे लोबा कालचा जेजूच्या 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 खोतावीन कालचा आंकवाद मारयेच्या बोले आनी नेटवेच्या कालचा जेजूच्या कोण म्हजे काळीज तुज्या कालचा सारखे लबा कालचा जेजूच्या जा तूं आमचो मोग 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 लबा कालचा
Jesucia. za tu आमचो मोग, Pela boca de Jesucia. za tu आमचो मोग, Pela boca de Jesucia. za tu आमचो मोग, Pela boca de Jesucia. za tu आमचो मोग, Catamin calzam quadricia. za tu आमच्या आत्म्याचे चालूसा बले आणि नेंट्याच्या कालचा जेसूच्या, Con mujer Jesucia calzasarque. दुलोबा कालचा जेसूच्या, Santo Amso. दुलोबा कालचा जेसूच्या, 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 कोतावीन कालचा वारवारीच्या पवित्रा कालचा जेसूच्या, खोत नजरल्या कालचा वारवारीच्या आमचे पासून आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमच्या दिसपता गुरासाय संपाती आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां पकोस आनी आमकां ताणें पडक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां नाका. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या तयासा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूत जेसू. Paginte Maria devoce mai, ama papea gatina di corata ani amcha manacha gadara. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या तयासा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूत जेसू. Paginte Maria devoce mai, ama papea gatina di corata ani amcha manacha gadara. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या तयासा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूत जेसू. Paginte Maria devoce mai, ama papea gatina di corata ani amcha manacha gadara. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या Adi ani sada sada kala. पाप साहेबाच्या इथे बसत आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपता गुरासाय संपाती आनी आमी आमची चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां पकोस आनी आमकां ताणें पडक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां नाका. नमान मरिये कृपेन बोलले सर्वेस्पोर तुझ्या तयासा वस्तुऱ्यामध्ये तू सोदो आणि सोदोचो पूत जेसू. Paginte Maria devoce mai, ama papea gatina di corata ani amcha manacha gadara. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र Adi आत्म्या आता आणि सदा सदा काळाला. सगल्यांक तुमकां देव बरो दीस दिवं. जेसू तुमकां कृपा दिवं. उपकार करून मातशें मुखार येवन बसचें. आयचें जावन आसा 6वें नोवेन जेजूच्या काळजाक भेटयलेलें. आज किरीत भाशेन आमकां जोण एकल्याक आमच्या कोफ्रारीच्या वांगड्यांक तशेंच आमी जोण एकली ह्या गांवांची येतात तांचे खातीर हे इंतेसांव दिल्लें आसा. मागुया आमच्या आनी आमच्या कुटुंबा खातीर तशेंच मागुया आमच्या गोंयच्या राज्या खातीर उदीक आनी उदीक आमकां बरे निर्णय सरकारा कडच्यान मेळूंक आनी पुर्जेक फावो ती न्याय आनी नीत मेळूं म्हूण ह्या मिसान कोतकोत्यान मागुया.
बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेसू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमची सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. खुशी मनान गोरीत ती सुबागी. आज आमी बागयांचेर नियाळ करतना ही बागयां आमकां संवसाराच्या खुशालपणाचे विरुद्ध आमकां आमचें मन तयार करूंक आमकां आपयता. दर दिसाक देवाच्या राज्या खातीर आमी खुशे मनान आमच्याच वाद्याचे न्हय पूण देवाक मानता तसले जावंक आमकां खतखत्यान ह्या मिसाची भेटेन कृपा आनी बोड मागून घेवया. आनी पवित्र रितीन फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर पयली सुवातेर आमी पातकी म्हूण उरकून घेवन देवा आनी एकामेका लागीं बोगसोने मागून सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा बिडीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासत बागयो सदांच सांकवार मरी सगळ्या दुदतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवती करात म्हणटात. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. सुम्या काकूट कोर, सुम्या काकूट कोर. क्रिस्ता काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर. सुम्या काकूट कोर. सुम्या काकूट कोर. प्रार्थुया. देवा आमच्या बापा बरें तें सगळें तुजें स्थान उपजता. तुज्या मना सारकें आमी चिंतूंक जाय तें तूंच आमचे मोतीन घाल आनी तशें करूंक आमकां आदार दी. ही आमी विनवती करून मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुज्या आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता रासूं चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. भाग्यवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीची सुरवात. पावलू देवाचे कुशेन जेजू क्रिस्ताचो धर्मदूत आनी तिमोत आमचो भाव कोरिंत शारांत आसलेले पवित्र सोबेक आनी आख्खे आकायेंत शिपडलेल्या पवित्र केल्ल्या भक्तांक ही चीट बरयतात. देव आमचो बाप आनी सोमी जेजू क्रिस्त तुमकां कृपा आनी शांती दिवं. देवाक आनी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाणणी. तो काकलुतीचो बाप आनी सगळे बुजवणेचो देव. सगळ्या आमच्या दुखी कोंतींनी तो आमकां धीर दिता. हे परी आमी देवा कडली घेतलेले बुजवणेन सगळे तरेच्या त्रासांक सांपडलेल्यांक धीर दिवंक शकता. जशें क्रिस्ताच्या कश्टांनी आमकां भरपूर वांटो मेळटा तशेंच क्रिस्ता उद्देशी ताचे बुजवणेंतूय आमकां भरपूर वांटो मेळटा. आमी आटे बिटे काडटा तर हें तुमचे बुजवणे आनी सोडवणे खातीर. आमकां बुजवण मेळटा तर हें तुमकां बुजवण मेळचे खातीर. अशें आमी आतां कश्ट भोगता तेच तुमी थीरपणान भोगूंक पावतल्यात. तुमचे विशीं आमचो बोरवांचो थीर, कित्याक आमच्या कश्टांनी तुमी भागीदारां जावं. आमचे बुजवणेंतूय भागीदारां जातल्यात म्हूण आमी जाणाव. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. वतून म्हणयात. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळ्या वेळा सर्वेस्पराक दिनवासतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठाचेर आसतली. सर्वेस्परा सवें म्हज्या आत्म्याक व्हडवीक मेळटा. हें आयकून खालत्यांक भोगतलो संतोश. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. म्हजे सांगाती सर्वेस्पराची किर्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. चाकून घेयात आनी पळयात सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड.
ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोडटल्यात. तकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोलदिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब: चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवका भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. जबाब: चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ गोड. उद्गार. कुशाल आनी संतोश बरी जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. Sorvesporov suisur, Sorvesporov suisur, Sorvesporov suisur, Sorvesporov suisur. सर्विस्पोर तुमचे सव्यासूं. मातेवा परमणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. लोकांच्यो उरपोंजी पळोवन जेसू दोंगरार चडलो. थंय तो बसलो आनी ताचे शीस ताचे सोशी आयले. तेन्ना तांचे कडेन उलोवन अशें तो शिकोवंक लागलो. खुशी मनान गरीब ती सुबागी, सुर्गीचें राज तांचें. शांत ती सुबागी, प्रितूम तांचें दायज. रुदोन करतात ती सुबागी, देव तांकां बुजवण दितलो. प्रमाणीकपणाक ताणेतात आनी बुकेतात ती सुबागी, देव तांकां दादोशी करतलो. दोयाळ ती सुबागी, देव तांची दया करतलो. काळजान नितोड ती सुबागी, ती देवाक पळयतली. सवस्काय करतात ती सुबागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. प्रमाणीकपणा खातीर दुमाळो सोंसतात ती सुबागी, सुर्गीचें राज तांचें. म्हजे खातीर तुमकां अपमान दीत, तुमकां दुमाळो दितीत आनी सगळ्या जिन्सांचें वायट तुमचेर आड उलयतीत, तेन्ना तुमी सुबागी. खुशाल आनी संतोश बरी जायात. स्वर्गार भोव व्हडली मजुरी तुमची. तुमच्या आदल्या प्रवाद्यांकूय तसोच तांणी दुमाळो दिल्लो आसा. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप भाग्योन पावलून कोरींतकारांक बरयलेले दुसरे चिटीची सुरवात. आनी कांय बरी हें वाचप आमकां उगडास करता की देवूच आमकां बुजवण दिता. कित्याक सगळ्या तरेच्या त्रासांक सांपडलेल्यांक आमी धीर दिवंक शकता. म्हणटकूच जेन्ना आमकां ह्या संवसारांत त्रास, आडकोडी आनी कोश्ट पडटात, आमी क्रिस्ताच्या कोश्टांचो आमकां वांटो मेळटा म्हूण हो भाग्योन पावलू आमकां हे चिटीन बरोवन उगडास करता. आनी हेंच आज आमकां बुजवणीचीं उतरां कशीं आयच्या शुभ वर्तमानांत आमकां भागियां मेळटात. आनी जेसू काय बरें उरपोंजीक पडोवन न्हय, पूण देवाचें राज आमचे मदें विस्तारूंक, देवाचें राज आमचे मदें उदीक सुफोट जावंक हीं भागियां परगोडटा. आनी म्हणटा खुशी मनान गरीब ती सुबागी. बाबा भयणीनो, आमी तो संवसाराचेर नदर मारली जाल्यार संवसार आमकां सगल्यांक 4 दिसांचो संवसार म्हणटा कुशालकायेन मौजा मारून आमचे जिवीत जिवंक आमकां आमंत्रण करता. आनी असले वेळार आमी बाबा भयणीनो ह्या पागेराक सांपडटा. वी आर ऑल्सो कॉट इन दीस वेब ऑफ finding happiness in this world, finding pleasure, because we say, enjoy yourself. The world is going to last for a few days.
लायफ हॅज टू बी एन्जॉयड फुल्ली. आनी बाबू न्हू ह्या ब्रिदाक आमी जायते फावटी तेंको दिता. जेसू काय बरें म्हणटा, इट्स नॉट दॅट वी डोंट वॉन्ट टू एन्जॉय आवर सेल्स. जेसू म्हणटा खुशे मोनान गरीब जायात. जेन्ना तुमी खुशे मोनान गरीब जातली तेन्नाच की सर्गीचें राज तुमचे मदें येतलें. शांत रावात. संवसार आमकां चडवड करूंक आपयता. संवसारांत सगळीं झुजां, संवसारांत एकामेका सोबत दुस्मानकाय ही वसता आनी संवसार उरफाटें आमकां शिकयता. तेन्ना जेजू म्हणटा शांती सुभागी. शांती हाडूंक तुमी वावरात. कित्याक तुमीचे दायज तुमचे. ह्या संवसारांत सगल्यो वस्तू हांवें तुमच्या बरेपणा खातीर रचल्यात. म्हणून शांतीन एकामेका सोबत तुमी जियेतात तेन्ना अदीक तुमी म्हजीं भुरगीं पाटलावदारां म्हूण दुसऱ्यांक दाखोवड करतात. रुदोन करतात ती सुभागी देव तांकां बुजवण दितात. दर एकलो आपल्या पातका पासत, दर एका दुसऱ्याच्या वायटा पासत जेन्ना आपूण ताचे खातीर मागता, आपलें पातक रोडून आपली नवसरणी करता आनी रुदोन करून सगल्यांक बुजवण बाबा भयणो फावो ती दिता तेन्ना अदीक जेसू म्हणटा देव तांकां बुजवण दितलो. प्रामाणीकपणाक ताणेतात आनी बुकेतात ती सुभागी. अदीक प्रामाणीक जावंक जायते फावटी घडीक संवसार म्हणटा कित्याक जावचें प्रामाणीक, कित्याक तुमी तुमच्या जिवितांत बरेपण हाडूंक जाय, कित्याक तुमी तुमच्या जिवितांत अदीक फावो त्यो वस्तू घेवंक गरज. कित्याक संवसारांत प्रामाणीकपण ना. संवसारांत सगल्यो चोरयो नागवण्यो, संवसारांत सगळें वायटपण वडटा. तर ओडून तुमकां व्हरता संवसार जाल्यार वचात बरोबर. प्रामाणीकपणान जियोची गरज ना. आज आपल्या काळजा सारके अदीक प्रामाणीक मनीस कशे तुमी जियोंक जेसू आमकां उलो मारता. देव तुमकां दादोशी करतलो म्हणटा. दोयाड ती सुभागी देव तुमची दोयाड करतलो. जेन्ना म्हजो भाव म्हजेर कोलपता, म्हजो भाव म्हजेर आड कर्तुबां करता, हांवें ताचें सगळें दोयाडाय दाखोवंक जेसू उलो मारता. काळजान नितोड ती सुभागी ती देवाक पळयतली. आनी बाबा भयणीनो हें आमी जाणाव जेन्ना आमी एका भुरग्याच्या स्वरुपाक पळयता, एक भुरग्याच्या तोंडाक आमी पळयता, आमुर्को ताचो हांसो पळोवन आमच्या काळजाक संतोश भोगता. कित्याक ही भुरगीं ल्हान आसतना एकदम नितोड आनी निर्मळ. आपल्या काळजान कितें निर्मळपण ती आमकां दाखयतात आनी असलें काळीज आमचें जावंक जेसू उलो मारता. संस्कार करतात ती सुभागी देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. जायते फावटी घडयेक आमी दुर्गां बांदूंक तयार आसता, दुसऱ्या मदें फूट घालूंक आमी घडयेक तयार आनी राजी जाता. संस्कार हे संवसारांत हाडूंक आमी हातयारां जावंक तो जेसू आमकां उलो मारता आनी देव आमकां आपली भुरगीं म्हणटलो म्हूण आश्वासन दिता. शेवटाक प्रामाणीकपणा खातीर दुमाडो सोंसतात ती सुभागी सर्गीचें राज तांचें. म्हणटकूच आमी जायते फावटी ह्या संवसारांत जियेतना आमकां बोटां दाखयतात आनी जेसू म्हणटा ताणें तुमचे आदी येतेल्या प्रवाद्यांकूय तशेंच केलें. तुमचे फुडें आयलेल्या सगळ्या बऱ्या मनशांक, दोयाडाय दाखयतल्या मनशांक, जे कोण सत्यवंत आसले असले मनशांक भायर आयलोले. म्हणटूच तुमी खुशे मनान हें करात तेन्नाच की सर्गीचें राज तुमचें जातलें. बाबूनो आज आमकां विचार करुया, ही बागीया आमी खरें जियेता काय वा आमी आमचेंच मन दुसऱ्या वस्तूंचेर दवरूंक आमी तयार आसा. संवसारी वस्तू आमकां ओडून वतात, संवसारी वस्तू आमकां दाखोवड करतात, संवसारी वस्तू आमकां आपणावंक अदीक आनी अदीक बुलयतात. डू वी मूव आफ्टर थिंग्स that shine brighter? सेंट ट्रिजा ऑफ अविला आपल्या बरोवपान म्हणटले सगल्यो वस्तू आमी करतात, सगल्यो वस्तू बदलतात. ऑल थिंग्स आर चेंजिंग, ऑल थिंग्स कम टू एन एंड, गॉड नेवर चेंजीस. देव केन्नाच बदलना. देव आमच्या मोगान आजून लासता, देव आमचो मोग करता, ताचें काळीज आमच्या मोगान आजून बाबा भयणीनो दिसपोटी तें वावरूंक आमकां तयार आसा. तर हीच कृपा आमकांय मागून घेवया. खुशे मनान आमी सगल्यो वस्तू करून जेजूच्या काळजा सारके आमी जावंक
खुतखुतीत आमी कुरपा आनी बोड ह्या मिसान मागून घेवया. गायन घेऊया C6 पेज नंबर 30. C6. Jesu'च्या कडसा सोबे Jesu'च्या कडसा सोबे बेटोयता काळीस मोशे Jesu'च्या कडसा सोबे बेटोयता काळीस मोशे मोशा भावा भयणीनो मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलेच म्हूण मागात. बापा तुजी भोक्ती करून आमी तुका वोमताव त्या बलिदानाची तुजी दोयाळ दिसका ही भेटोवणी तुका मानू आनी तिचे वरवीं आमचो प्रितीमोग वाडू हे आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित बापा सूर पदवीदारान सासणाचे देवा सूर काड्यान सूर थंय आमी तुका दिन वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूर तुवें रचले ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोसनां अनुदान करता तुजी सेवा प्रितुमे तुका वाकाणटा तारोण मेलोडी तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिन वाचता तुज्या सांतां भोगताची सभा देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोशान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 सर्गांनी संसार बोल्या तुझ्या वैभवान मुसकी तुका सोय सोय सर्वेस्पराचे नामी येता ताका सोय मुसकी तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोय तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुडे हो तुमी सोमेस घेयात आनी खयात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियात ही म्हज्या रोगताची कास नव्या आनी सासणी कोरोराचें हें रगत पातकांचे बोगसोले मेळच्याक तुमचे पासत
आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात. भावार्थाचो उगूट पोरगो तुया तुझ्या कुसा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडली सोम्या संवसाराच्या सोडवोंडारा आमची सोडवोन बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी अजिविताचो उडो आनी सरभोवणेची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सुतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आखे प्रितुमीचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा फिलिप नेरे आमच्या गुडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाड. पुनर्जीवनपणाचो बरवस्तो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोरचोरीत मुखामोड पुडेवंक फावो कर. आमा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागयून सुसे बागयून धर्म दिता आनी सर काडी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोय मागावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता परमेन त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक आमच्या सरुंडाराची आज्ञा मनान धरून जेसून शिकयलेलें प्रार्थोन धीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यार आमी बरोवशान उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकृतीक सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंचे धर्म तांबडे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांची न्हय पूण जी पवित्र सभेच्या भावार्थाची दिसगाळ जी कुशे पोरमां तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येतान रासूच चलयताय सासणाच्या ससनांक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सभे आसूं माई मोगान एकामेकाक शांती दिवी. देवाचे शिणे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिणे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिणे तूं संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचें पाप काडटा ती शिरेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गायन घेवया D4 पेज नंबर 49 D4. आत्मीक कुमयाव खातीर मागणें.
मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजून आसा म्हण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका तुका एकपडटा एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें आमकां वाडलाय ते जेवण काड आमच्या पिडांक ओकोत. ताचे वरवीं सूर पातकांतली आमकां सोडूय आनी तुजे कुशे पोरमणे चलूंक आमकां घोटाय दी. आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. फाल्यां मुंगडार फाल्यां सांत आंतोनीची परब 5:30 वरांचेर पेंटा आनी तामसोड्यार तेज आनी उपरांत 6 वरांचेर सांजेच्या परबेचे मीस. मागता कोणाक खुशी आसात आनी हे परबेच्या मिसाक हाजीर जावं. बाबा भयणीनो, वी आर नॉट फॉलोईंग एनी काल्ट इन द होली युक्रिस्ट चतुरायदोची. आमी जायते पावटी हांगा थंय पडयता आनी आमी करूंक सोदता. जायते पावटी तुमकां सांगला द कॅटेकिजम ऑफ द कॅथलीक चर्च
Instructions are very clear that our postures and gestures are in communion with the community that we attend for the Mass. म्हणटकूच बरोबर उठप, बरोबर दिमी घालप, बरोबर जबाब दिवप, बरोबर गायन करप. तुमकां तो दिसता की आमकां आनी कितेंय करचें आसा, मीस जाल्या उपरांत दिमी घालून जाय तितलो वेळ करात, ना मीस येवचे ना आदी दिमी घालून तुमी मागणें करात. But when you are in the Mass, please follow the postures and gestures because it shows your communion with Christ and communion with the community. Survispo tumche sovyasum ani sor podveda Dev, Bap ani Put ani Povit Atmo tumcher आशीर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे उपकार. गायन घेऊया R23 पेज नंबर 187 R23.